नमस्कार. आयच्या डिबेटात तुमकां सगळ्यांक येवकार. आयचो विशय हो म्हाका दिसता जे गोंयभर भरपूर चर्चा जाल्यात असोच आसा आनी तो म्हळ्यार मुख्यमंत्र्यांचें एक विधान जें ताणें बेतूल किल्ल्यावेल्यान केलें. जंय ताणें म्हळें की पुर्तुगेजांच्यो खाणो खुणो गोंयांतल्यान पुसून उडोवपाचो ह्या सरकाराचो यत्न आसतलो म्हूण. खरेंच पुर्तुगेजांच्यो फुटप्रिंट्स गोंयांतल्यान पुसून उडोवप शक्य आसा काय कितें? आनी ह्या स्टेटमेंटा फाटल्यान मुख्यमंत्र्याक नेमकें कितें म्हणपाचें आसा आनी कितें अचीव करपाचें आसा ह्या गजालीचेर आमी भासाभास करतात. 4 मानेस्त स्टुडियोक म्हजे बरोबर पयले आसात भारतीय जनता पक्षाचे फुडारी आनी स्पोक्सपर्सन गिरिराज पै वेर्णेकार. दुसरे आसात म्हजे बरोबर काँग्रेसीचे स्पोक्सपर्सन आनी फुडारी विजय बिके. जेवा वेलकम. तिसरे आसात आम आदमी पार्टी पक्षाचे फुडारी आनी तांचे स्पोक्सपर्सन प्रोफेसर रामराव वाघ. रामराव वाघ वेलकम. आनी लास्ट बट डेफिनेटली नॉट द लिस्ट गोंयांतले नामनेचे आदवोगाद पॉलिटिकल एनालिस्ट एडवोकेट सिद्धार्थ सामंत आमचे बरोबर आसा. सिद्धार्थ बाब वेलकम. सिद्धार्थ बाब, बाकी तिन्ही राजकारणी आहात, तुमकां अजून तरी राजकारणी म्हणून समजना, सो ताका लागून तुमचे कडच्यान सुरवात करता. हे स्टेटमेंट आयकतकीर तुमी ताजे कडेन कशी पळयतात, ताज्या राजकारणा कडेन कशी पळयतात आनी वास्तविकते कडेन कशी पळयतात? See, as far as statement is concerned, it is for him to explain. I will not go much into it, but there always have been a debate. What the statement has done is it has brought to the surface again, but that debate has always been there, that some people are alleged to be the descendants or supporters of Portuguese rule. They are always seen tom-tomming about the Portuguese rule. They always see the benefits or the so-called benefits or what they have brought. They would never see the Inquisition. They will never talk about ills of Portuguese. They will not talk about plunder. This is one part of it. I am not saying it is correct or right or wrong, but this is one. And second one is more who are critical of Portuguese rule and see it as a totally black affair. If you want to take, if you tell me, Siddharth, go take side, I would take a side which is more dark towards Portuguese. I don't see any Portuguese rule or Portuguese presence in or the rule in Goa as beneficial or a benevolent or something that they have contributed. I don't believe in some kind of as if culture has become rich or heritage has become rich, as if Goa did not have a culture or heritage prior to that. Yes, you have come, you have brought in certain things which we value, which we cherish. But at the same time, if I criticize you for right reason, for the wrongs that you have done, that should not be looked as something which is, you are critical of a particular community, or that you are or you are criticizing them out of turn. I look at the statement as this. Okay. रामराव बाब, तुम्ही या विधानाकडेन कशे पळयतात आणि तुमकां आजय राजकारण आणि वास्तविकता दोन्ही गजाली कशी दिसतात? हे विधान म्हणल्यार पळय, त्या दिसा एक फंक्शन जालें आनी सीएमान हे स्टेटमेंट केलो. घडये शिवराज्याभिषेकाची जो हे आशिल्ली एनिवर्सरी, थंय हे स्टेटमेंट करतना आंगान एखादे वीरश्री बी आसतली मुखेलमंत्र्याचे, आनी तांणी ते एक स्टेटमेंट केलो. आतां आमी सगळे त्या विधानाचो अर्थ काडपाक आतां आमी टायम घालयतात. आतां खाणा खुणा ह्यो खूब तरेन वेगळे तरेन आसूंक शकतात. म्हणजे एक तर जे जुलूम जाले, अत्याचार जाला आनी ताजे बद्दल वादूच ना की अत्याचार जाल्यात. त्याच बरोबर कांय ज्यो सुदारणा केल्यो तांणी वा कितें तरी नवीन थोड्यो पद्दती हांगा हाडल्यो, चालीरिती हाडल्यो, आमची जशी आमचो रीच कल्चर जसो आशिल्लो डॉक्टर सावंत बाब म्हणटा तशें, त्याच बरोबर तांचो जो एक मिलाफ जालो, ह्यो गोश्टी ज्यो आसात आतां त्यो सगळ्यो खाणा खुणा पुसपाच्यो कश्यो, बऱ्यो वायट दोनी. कित्याक हिस्ट्री इज हिस्ट्री. जे जालें त्या बद्दल दुमत ना. आतां आमी हिस्ट्री कशी प्रेजेंट करता ताजेरूय आसता. सो लोकांक कितें दिसता, कोणें हिस्ट्री अशी अमके वटेन प्रेजेंट केली, लोकांक दिसता कितें अशें जाल्लें, तें आमी पुसपा जाय. थंय पुसपा वयतना जेन्ना रियलिटी आसता थंय वेगळीच आसता. सो म्हाका दिसता स्टेटमेंट करून आतां ताजेर सारको विचार करपाक जाय की एक्झॅक्टली आमकां खाणा खुणा पुसपाक म्हणल्यार कितें करपा जाय, खंयच्यो गोश्टी सांबाळप. आतां सकाळी फुडें समजा आज हांवें सकाळी फुडें पाव घेतले पोदेरा कडल्यान, पोर्तुगीजांनी हाडलेलो पाव असो आमच्या सगळ्यांचो ही नॉलेज आसा. फाल्यां पावूच बंद जालें पोर्तुगीजाचें म्हणून खाणा खुणा. तुमी इमेजीन करा कितें जावप. म्हणजे अश्यो खूब गोश्टी आसा. कार्नावाल म्हणा, आज
ह्याच सरकारा कडेन हिम्मत आसा कार्नावाल फाल्यां बंद करपाची? हो म्हाजो प्रश्न आसा पयलोच तांकां. सो अश्यो गोश्टी आसा आनी ताचेर म्हाका दिसता खूब भासाभास तशी जावपाक जाय. ऑलरेडी देर आर लॉट ऑफ बुक्स, हिस्ट्री आसा, आर्कायव्स आसा, हातूंतल्यान सगळें मेळटा, पूण ते वन सायडेड जावपाक जायना आनी एका कम्युनिटीचेर टार्गेट जावपाक जायना. हो म्हाजो मुद्दो आसा. विजय बाब, तुम्ही कशी पळयता त्या गजाली कडेन? पयल्या सुवातेर हो स्टेटमेंट म्हाका दिसता इमॅच्युअर्ड कसो जाल्लो आसा. आनी आमी जेन्ना शिवाजीच्या प्लॅटफॉर्माचेर जो महाराज शिवाजी महाराज जाका अख्खे देश आमचे हिरो म्हणटा, अशा हेचेर तो स्टेटमेंट करप हें रॉंग आसा. कारण शिवाजी महाराज म्हटल्या बरोबर तेचे गूण पयलीं घेवंक जाय. आनी आयज आमी पळयता की शिवाजीच्या महाराजाच्या राज्यान जेन्ना नोकर भरती जाताली तेन्ना करप्शन जायनासलें, बायलांची सुरक्षा जाताली, अशा खुबश्या गोश्टी आसा. आनी ही जी खुणां म्हटल्या पळय ती खंयची खंयची खुणां काय आमी करतले? हो रायबंदरचो ब्रीज, मागीर आमचे एअरपोर्ट धरा, तुमी दाबोली एअरपोर्ट धरा, मागीर मर्मगांव पोर्ट धरा, मागीर आमचे इफी जी आमी इतली सजयतात हेचेर जे आदले JMC ते धरा. अशे कितलेशे वस्तू आसा जे आमी यूज करतात. आनी कार्नावाल म्हणटा पळय तो तेंच्यांनी हाडलेलो कार्नावाल जो पयलीं आमी आयकूंक येता आनी आमी वाचला की जो कार्नावाल जे आपूण स्वता म्हणून लोक करताले, जेका आयज ट्युरिजम आनी बाकीचे आमी फंडींग करतात. आनी फंडींग करता म्हणजे तुमी एक्सेप्ट करतात. आतां खंयची खंयची जी खुणां ना करतले, काडटले, कळ्ळें. आमचे जे भाशान सुद्दां आसा, आमी कदेल म्हणटात आनी कितें म्हणटा, हितून सुद्दां पुर्तुगीजाचो हें आसा. खंयसर हें करतले काय? आतांच्या भितून मिनिस्टर आहा तेंची नांवां चेंज जाल्ली आतां. मोविन कुदिनो, बाबूज मोन्सेरात, निलेश काब्राल, ही नांवां चेंज करतले काय कितें? गिरिराज बाब, आता निमणे हांव तुजी मरां येता, कारण प्रत्येक विचारता ह्यो खाणा खुणो म्हळ्यार कितें काय म्हण. ताचेर तुगेले रामराव बाबान तर खाणा खुणा वेल्यान आमकां मातशें खाणाचेरय व्हेले, पोदेर आनी पाव याद करून दिवन. आमी आतां सद्या कशें म्हणटात ते पोदेरूय गेले आनी ते उणेय गेले म्हण. तो आतां म्हणटा की तुमी पावूय काडटा काय म्हणून. नाही, म्हाका दिसता न्ही आमी पयलीं म्हणजे मुख्यमंत्र्यांनी स्टेटमेंट केला ताजो फाटल्यान कितें अर्थ आसा तो पळोवंक जाय. म्हणजे एज समबडी हू हॅज ट्रॅवल टू इज्रायल ट्वायस, हांवें खुबदां पळयलां. म्हणजे होलोकुस्ट जो जालो हिटलरान केलो, दॅट वॉज वन ऑफ द डार्कस्ट पिरियड इन हिस्ट्री ऑफ ज्यूज एंड इज्रायल. पण आज सुद्दां ते म्हणजे दे डोंट सेलिब्रेट हिटलर. बाबा कितें ताज्यो काही लिडरशीप क्वॉलिटीज आसतल्यो, ताज्यो आनी कितें, दे डोंट सेलिब्रेट हिम. बट एट द सेम टायम दे ब्रिंग आउट एवरीथींग. म्हणजे एक याद वशें म्हणून जेरुझलेम म्युझियम आसा, मुद्दाम वचून पळया, वीच इज अ होलोकुस्ट म्युझियम. सो दे डोंट अलाव. सो खाणा खुणा जेन्ना आमी म्हणटा पळय मिटोवपाच्यो, दॅट डज नॉट मीन की वी वील फॉरगेट. कारण कशें जातलें न्हय, जेन्ना आमी हिस्ट्रीज लोकां पर्यंत सारकी शिकोवचे ना, मागीर आमकां पोर्ट पाव हे याद जातले. आनी म्हाका दिसता आज एक खूब बरी गजाल जी आज विजय बाबान सांगली. तांणी सांगलें की जें सगळें केलां, म्हणजे एअरपोर्ट एक्चुअली म्हाका दिसता इंडिपेंडंट इंडियान अप्रूव जाल्लो, पण ताजें सुद्दां क्रेडीट तांणी पुर्तुगीजांक दिलें. म्हाका एकूच प्रश्न विचारपाक जाय तांकां की आज जे आमचे म्हणजे खंयचोय प्रोजेक्ट आसा, आज सादो एग्जाम्पल घेवया, फाल्यां जर हो स्टुडियो हांवें बाय फोर्स टेक ओवर केलो आनी तुज्यो AC चेंज करून जर एक खंयच्यो तरी एडवान्स AC घाल्यो, आर यू गोइंग टू सेलिब्रेट की गिरिराजान हांगा नवी टॅक्नॉलॉजी हाड म्हणून? अरे तुजो स्टुडियो फोर्सेबली घेतलो आनी ताणें सांगलें की डायरेक्ट आमचो स्टुडियोच कित्याक कॉलनायज करपाचें चिंतता? नाही. सो म्हाका दिसता वी हॅव द कितें म्हणटा तें आमी थिंक ग्लोबल एक्ट लोकल म्हणटा पळय. सो एक्झाम्पल इज लोकल. सांग आतां हाणें आमच्या रामराव बाबान पाव म्हणलें. पावाच्या पयलीं आमी कितें मेल्ले? पोर्तुगीज येवच्या पयलीं गोंय नाशिल्लें? देर वॉज नो हिस्ट्री टू गोवा काय? पाव म्हणजे आतां फाल्यां खंयच्या हातून चपाती खावन जगनात. म्हणजे आज तुमी कितें करतात जाल्यार कोण तरी तुमचे कडेन फोर्सेबली आयलो, ताणें आपल्या फायद्या खातीर इन्फ्रास्ट्रक्चर बांदलें आनी आमी म्हणटा ताका सेलिब्रेट करुया. म्हाका दिसता जे दोतोर प्रमोद सावंतान सांगलां ते म्हणजे की स्लेव मेंटॅलिटी जी आसा पॉयंट बिफोर आय गो फर्दर, हे खाणा खुणो पुसप म्हणटकीर सगळे जाण कन्फ्यूज जाल्यात. नक्की कितें पुसपाक सोदता काय म्हणून? नक्की जे आमी पुसपाक सोदतात ती म्हणटा ती ही मेंटॅलिटी जी आसा ती प्रत्येक वेळा पोर्तुगीजांक थँक करपाची. म्हाका दिसता आज आमचे वन ऑफ द मोस्ट सेलिब्रेटेड फ्रीडम फायटर्स बाब TB कुन्ना हांचो हो जो बूक आसा डिनॅशनलायझेशन ऑफ गोवन्स, हो म्हाका दिसता आमकां वाचपाक जाय. आनी म्हाका न्ही एकूच मिनीट दिया, हांव फक्त तातूंतलो एक पॅरेग्राफ वाचता. वेर ही सेज
की पोर्तुगीज क्रिएटेड मिथ्स विच डॉमिनेटेड हिस्टोग्राफी ऑफ देअर रूल इन ओव्हर गोवा, the result of which was that Goans who had received Portuguese education grew up believing Afonso the Albuquerque to be tolerant and in favor of racial integration. म्हणजे रामराव बाबांनी सारको मुद्द्याचेर हात घालो. म्हणजे केन्नाय तुम्ही पोर्तुगीजांक कितें म्हटलें जाल्यार तें बाबा तुम्ही अगेन्स्ट एक पर्टिक्युलर कम्युनिटी. ताजेरूय त्याच बुकान बाब टी बी कुन्नान उत्तर दिला, वी डू नॉट फायट रिलिजन but we expose the exploitation of religion for the benefit of the foreign rulers and to the disadvantage of India's unity. आणि एकूच हांव वच्चा पयलीं सांगता की विजय बाबान एक उत्तर दिवचें की तांणी जे गुदिनो आनी काब्राल हांकां जे पोर्तुगीज ओरिजीन म्हणल्या पळय ताजेर म्हाका दिसता उत्तर दिवपाक जाय. हे काँग्रेस आज आमच्या भावांक तुम्ही पोर्तुगीज ओरिजिनाचे किंवा सरनेमांक जे कम्युनल आणि पोर्तुगीज कलर दिता पळय, आय थिंक दॅट इज अनफॉर्च्युनेट. पोर्तुगीज कलर हे दिवना. हांव सांगता की खंयची खुणा आयज आमची डिबेट चालू आसा पळय ती पोर्तुगीज खूण, खंयची खुणा मोन्सेरातीक पोर्तुगीज खूण, गुदिनो सगळे गोंयांत आशिल्ले गुदिनोनी पोवचे. तुम्ही खूण म्हणटा तो पोर्तुगीज म्हणला तुम्ही तुम्ही खाणा खूण म्हणले तर आम्ही म्हणल्या खंयची आम्ही म्हणल्या गुदिनो खाणा खूण पोर्तुगीजांची पासून तुवें म्हणल्या पयली पासून नांवां चेंज करतले काय खूण म्हणल्या नेम चेंज करतले काय चाललाय. इन्सल्ट टू गोवन्स. Vijay, I'll come to you. Yeah, Ramrao Babu, you wanted to make a point and I'll go to Siddharth Babu. Yeah. ॲक्च्युली म्हणजे म्हाका दिसता विजय बाबान कितें म्हटलां की नांवां मे बी इट हॅज कम फ्रॉम पोर्चुगीज ओरिजिनल नेम्स. इट इज नॉट दॅट पर्सन इज अ पोर्चुगीज. पूण म्हाका त्याच वेळार आनी म्हणजे आतांच याद जाली, काँग्रेसीचेच न्ही पूण खूब जाण BJPचे वा आनी खंयचेय खूब जाण लिडर एक्स लिडर म्हणपाक जाता हांच्या गाडयांचेर पोर्तुगीज फ्लॅग आसता. पोर्तुगीज खंयचे टिमीक सपोर्ट करता म्हणजे आमी तांकां पोर्चुगीज दार्जिलिंग म्हणपाचे, हो एक विशय आसा न्ही. म्हणजे गिरिराजाचो एक मुद्दो आहा रामराव बाब, ताजेर म्हाका दिसता की तुमी जाप दिवची. तो म्हणटा की सेलिब्रेटिंग कॉलोनियलिझम इज अ प्रॉब्लेम. बट हू इज सेलिब्रेटिंग? वी आर नॉट सेलिब्रेटिंग, नोबडी सेलिब्रेटिंग. आतां सी पाव आनी हे गोश्टी आयज आमच्या जिवनाचो भाग जाल्या. आतां पयलीं कितें खाताले आतांय आमी सदांच पाव खाता अशें ना, पूण ज्यो आतां खावप हे इज पार्ट ऑफ कल्चर. फूड इज पार्ट ऑफ कल्चर, बाकीचे म्युझिक इज पार्ट ऑफ कल्चर, बाकीचे सोशल हितून खूब आतां कल्चरल हे चाली वगळटात. जेन्ना थोडे थोडे एसिमिलेट जातात, आतां अचानक जर सांगलें ना हें पोर्चुगीज आशिल्लें, पोर्चुगीजांनी हाडलां म्हणून काडुया, तो आमोय जावं मागीर मानकुराद जावं आनी कितें जावं वा काजू जावं वा चिली जावं वा बटाट जावं कितेंय जावं. म्हणजे जेन्ना आमी खाणा खुणा म्हणटा तेन्ना ह्यो सगळ्यो खाणा खुणा जर पुसल्यो तेणी कितें वायट केलां आमचें? कोणेच वायट करून हे पाव आनी हे बाकीचे हितूनी. सो गोश्टी खंयच्यो आतां तांणी जुलूम म्हणजे आतां म्हाका दिसता वॉट दे थिंक मोस्टली इज टेम्पल्स वीच वर डिस्ट्रॉयड. हांव ह्या मूळ मुद्द्याचेर येता. जेन्ना सीएमान हे सगळें म्हटलां तेन्ना मोस्टली वॉट इज इन हीज मायंड इज हिंदूची जी टेम्पल्स आशिल्ली ती पोर्तुगीजांनी मोडली आनी थंय दुसरे धर्माची बांदल्यो. त्यो पुसपाक जाता वेज फर्स्ट क्वेश्चन. रिकन्स्ट्रक्शन खंय जाता थंय जालें आनी ताणें एक कमिटी केल्या, ताजे कमिटीचो रिपोर्टूय म्हणजे ताजे कडेन एप्लिकेशन तिवूय आमी पळयल्या. पूण ताजे वयल्यान कितें जावपाक शकता हाका लागून एक्सपर्ट कमिटी एक अपॉयंट केल्या. लेट देम गीव द रिपोर्ट. पूण कितें पुसतले हे अजूनही आय एम नॉट क्लियर अबाउट इट. सिद्धार्थ बाब, बिफोर आय गो टू गिरिराज, आय थिंक एक जे म्हाका सगळ्यांचो हातूंत भितर सूर जो दिसता तो म्हळ्यार मुख्यमंत्र्यान जेन्ना स्टेटमेंट करता आनी मुख्यमंत्री हो राज्याचो मुखेली तो जेन्ना हे स्टेटमेंट करता तेन्ना ताजेर आतां एवरीबडी इज ट्रायंग टू सीक क्लॅरिटी की वायपिंग आउट फुटप्रिंट्स इज अ व्हेरी ब्रॉड स्टेटमेंट. तुमकां दिसता मुख्यमंत्र्यान इतल्या ब्रॉड कॉन्टेक्स्टा भितर हे स्टेटमेंट करप, इज इट डेलिबरेट, देर इज अ स्ट्रॅटेजीक रिजन बिहायंड इट, or you are saying that is sentimental ex-tempo statement there? It doesn't look like it's a sentimental ex-tempo. This appears to be a very thoughtful statement to me, because this statement will have to be read in consonance with earlier statements which are similar, like reconstruction of temples which are destroyed during the Portuguese region. So it's a extension of or furtherance of the statements which were already made. But I look at it the whole, because 2-3-4 बरे comment आयले हातून discussion चलता आसतना. Now see, we have no problem with the food, we have no problem with the song, we have no problem with the dance, but to identify ourselves only with that is where the problem lies. This is one aspect of it. Second,
The problem is oppressive Portuguese rule. That is what needs to be discussed more. Now, if somebody is trying to whitewash it, and then subsequently if somebody wants to say that no, now this word exactly khana khuna, what would include, what would not include, that could always, first we have to see the principle, whether we are fine. तुमकां अरे पोर्तुगीज रूल जर इतलो बरो आशिल्लो जाल्यार 19 डिसेंबर आनी सेलिब्रेट कित्याक करुया तर आमी तो? वॉट आर यू सेलिब्रेटिंग? हांव आज डिबेट करता आनी गोंय क्रांती दीस, गोंय क्रांती दिसाच्या मुर्तारच हो विशय दवरलो, कारण इट इज अ व्हेरी अप्रोप्रिएट टॉपिक टू डिस्कस ऑन द ओकेजन ऑफ रेव्होल्यूशन डे. फॅक्ट दॅट आमी 18 जून सेलिब्रेट करतात, फॅक्ट दॅट 19 डिसेंबर आमी सेलिब्रेट करतात, इट इज इम्प्लिसिट इन इट दॅट द पोर्चुगीज रूल हॅड टू गो. इट वॉज नॉट गुड, इट वॉज ऑप्रेसिव्ह. ना मेन म्हणजे तो मुद्दो घेतला पळय, खाणा खुणा म्हणटा पळय, हितून खाणा खुणा म्हटल्यार खंयची ती कळना. आतां आमी खाणा खुणा आतां म्हटले टेम्पल रिपेर करपाक जाय, सोदपाक जाय, कंप्लीट हे काडल्या, कमिटी काडल्या बी. अरे पयलीं गोंयान तुमच्या नळान उदक ना, लोकांक घरां ना, कितलेशे शाळा आदल्यो बंद पडलेले आसा, तेचेर लक्ष दिनासतना हो खंयचो हेचे पयशे आहात काय तुमच्या काय कितें? गोंयान म्हण आहा कोंकणीन पिशाक पिंपळाचें झाड म्हणून, म्हणजे अशे लोकांक पिशे करप, जे विशय आसा ज्वलंत विशय आसा जेचेर लोक आवाज उठयतले, डायवर्ट करप आनी थंय हाडप म्हणून. आनी एक गोंयांची जी एकवट आहा, गोंयांची ती अस्मिताय आहा, युनिटी आसा, थंय खंय तरी एका कम्युनिटीक हार्म करप आनी तेका फूट घालपाचो प्रयत्न करप अशें म्हाका रिस्पॉन्ड टू बोथ दोज थिंग्स. नंबर वन ते म्हणटात की इतली ज्वलंत इश्यू आसतना वाय द एडमिनिस्ट्रेशन ऑर गव्हर्मेंट हॅज टू गो ऑन दीस टेंजंट. नंबर वन. नंबर टू तांणी म्हळें की हाजे फाटल्यान खंय तरी गोंया भितर एक तिडो निर्माण करपाचो प्रयत्न आसा काय कितें? इलेक्शनाच्या टायमारूच येता. म्हाका दिसता खाणा खुणो जेन्ना आमी मिटयतले म्हणला खंय तरी विजय बाबाक आपल्या पक्षाच्या बद्दल कित्याक भंय दिसता, वाय इज ही लिंकिंग देर एक्झिस्टन्स टू पोर्तुगीज तें म्हाका कळना. दुसरें ताणें म्हणलें की लोकांक पिशे करतात, म्हणजे म्हाका दिसता हो लोकांच्या सद्विवेक बुद्धीचेर केल्लो तांचो डायरेक्ट एटॅक आसा की लोक पिशे जावंक शकतात. म्हाका दिसता लोकांक पिशे करपाचो प्रयत्न हो काँग्रेसीन केल्लो आसा, पण गेल्या 3 वेळा सतत तांकां कळिल्लें आसा की लोक भुलनात, लोक सी थ्रू देर हे. आनी दुसरें कम्युनल टेन्शन म्हणटा किंवा कम्युनिटी, खंयच्या कम्युनिटीक टार्गेट केलें बाय सेईंग दॅट पोर्तुगीजांच्यो खाणा खुणा. म्हाका विचार सांगता तुमकां, जेन्ना इन्क्विजिशन जालें तेन्ना जो टॉर्चर जो मॅक्झिमम सहन केलो ते जे आज क्रिश्चन्स आसा तांणी. सो जेन्ना पोर्तुगीज रूल आशिल्ली दॅट वॉज नॉट हे, म्हणजे टीबी कुन्ना सारकिल्ल्यांक जेन्ना त्रास जालो ते कितें एका पर्टिक्युलर कम्युनिटीचे आशिल्ले. तर म्हाका दिसता हे दीस कम्युनिटी मदीं डिसहार्मनी स्प्रेड करप जे म्हणटा न्ही तुमी, तो म्हाका दिसता इज अ एब्सोल्यूट फेक प्रोपेगंडा विच इज बींग डन टू प्रोटेक्ट दॅट पोर्तुगीज हे. दुसरें हांवें जशें म्हणलें इन्फ्रास्ट्रक्चर तांणी केलो तो स्वताच्या फायद्या खातीर, तांणी तुमच्या खातीर न्हय. सो हें जे ताचो जो ग्लोरिफिकेशन आसा तें बंद जावपाक जाय. दुसरें 2-3 आसा. एक म्हणजे रिबिल्डिंग ऑफ टेम्पल्स जो स्टेटमेंट CMचो आसा तो तांणी इलेक्शनाच्या पयलीं केल्लो. सो जेन्ना म्हाका दिसता आमी जनते कडेन गेल्ले, पीपल फुल्ली न्यू की दॅट इज ऑल्सो, कारण शेवटी जर तुमच्या स्टेटाक कल्चर नासत, तुमकां हिस्टॉरीक एक सिग्निफिकन्स नासत, आय थिंक एवरीथींग गेट्स लॉस्ट. आज जी गोंयची इमेज ना जाल्यार फन फ्रॉलीक जाता ती म्हाका दिसता खंय तरी गोंयचो जो इतिहास आसा, म्हणजे सप्तकोटेश्वर मंदीर तुमी मुद्दम पळया, म्हणजे प्रायम मिनिस्टर हिमसेल्फ ट्विटेड कितल्या लोकां पर्यंत पावपाचो. आनी शेवटी एकूच लक्षांत दवरा, म्हणजे विजय बाबान तो उलयता म्हणलें की विमन वेर सेफ, पण म्हाका दिसता सुधाताई जोशींक जेलीन घाली फॉर अ नॅशनलिस्ट स्पीच, किंवा शारदादेवी सावयकर आसत हू वॉज टॉर्चर्ड एट द एज ऑफ 16. आनी म्हाका दिसता हे पोर्तुगीज आशिल्ले हे लोकां समोर येवपाक जाय. सो आमी जेन्ना म्हणटा पळय की खाणा खुणा मिटयतलो म्हणून, आमी ही स्लेव मेंटॅलिटी जी आसा, शिवाजी महाराजांचो गोंया कडेन संबंध ना म्हणून सांगपी हिस्टोरियन जाले. शिवाजी महाराजांचो जर गुण तुम्ही घेता जाल्यार शिवाजीच्या टायमाचे गुण तुम्ही घ्या आसा नाही. म्हाका एकूच म्हणजे क्विकली शिवाजी महाराजांसारख्या म्हणजे नॅशनल हिरो
तांचो सुद्धा गोंया कडेन आशिल्लो इन्व्हॉल्वमेंट डिनाय करपाचो प्रयत्न जाला. Okay. सो म्हाका इतलेंच दिसता फ्रीडम correct फायटरच्या उलयता history ही जाल्यार लोकां समोर येवपाक तुमच्या जाय. राज्यात फ्रीडम फायटर अरे ज्या एकूच फ्रीडम फायटर रस्त्यार येयले ज्या आसात. पोर्तुगीजांनी अजून तांकां पेन्शनां मेळना, ज्या नोकरी मेळना. पोर्तुगीजांनी गिरीराज, one minute. इज अ लँड ऑफ क्रिमिनल्स म्हणिल्ले त्या पोर्तुगीजांक तरी सपोर्ट करू गिरीराज, नका. गिरीराज, लॉस पोर्तुगीजांक दिसूंक जाय support तुमकां. करना. विजय 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 एकच कित्याक मिनिट. दुखता तुमकां म्हणटा पोर्तुगीजांक रे, म्हणल्यार? पोर्तुगीज आमी कित्याक पोर्तुगीज दुखता म्हणटा, काँग्रेस? हे म्हणटा कितें? कित्याक दुखता आम विजय, आदमी one पार्टी? minute. आमी उलयना. तुमकां आयडिया पळय, दिसना म्हणून. पळय, तुमच्या गिरीराज, तुमच्या one minute. सीएमान ट्वीट केला पोर्तुगीजा कडेन. विजय- तुमकां आमकां दुकाना अरे, तुम्ही करा कामां. तुम्ही गिरीराज, गिरीराज, ही one minute. नॅशनलायझेशन गिरीराज, ऑफ one गोवा minute. करा. काँग्रेस पार्टीचे प्रिफेस आसा. हांगा पार्टीचे गिरीराज, बाबा, गिरीराज, तो one गोवा minute. काँग्रेस कोणाचेर येता? कमिटी हे गिरीराज, पळय, पळय, हो तुमच्या- बूक तुम्ही प्रिफेस हे पळय, केल्लो तुमच्या- आसा. तुमच्या गिरीराज, सीएमान गिरीराज, ट्वीट केल्लें आसा. पोर्तुगीजा तुमकां कडेन दुखता surrender जाल्लो पोर्तुगीजांक आसा, कितें म्हणल्यार surrender तुमकां जाल्लो दुखता आसा. गिरीराज गिरीराज हे one minute. सांगचें. गिरीराज one minute. रामराव म्हाका एक गजाल सांगात. गिरीराजाचें म्हणणें आहा की जर देवळां बांदपाचो किंवा हें करपाचो जर जीर्णोद्धार करपाचो किंवा पुनरुद्धार करपाचो जर विशय सरकारान काडलो, वाय इज इट लुक्ड एट समथींग कम्युनल ऑर पॉलिटिकल बाय अदर पॉलिटिकल पार्टीज? हो तांचो मुद्दो. सी मुद्दो हो कोणें कम्युनलायज अजून करूं ना, पूण जेन्ना सीएमान म्हणजे एक स्टेटमेंट केलें आनी एक कमिटी काडली, आतां त्या कमिटी कडेन खूब जाणांनी एप्लिकेशनां केली आसतली. तातूंतली स्क्रुटिनायज जर करी जाल्यार ती ऑथेंटीक कितली आसा आनी तातूंतली बेश्टी फेक क्लेम्स कितली आसा वा मायथोलॉजिकल. म्हणजे आय हॅव डावनलोडेड, हांवें पयलीं ती एप्लिकेशनां एलिक्यूएक घातलेलो तो पळयलो की इट इज अवेलेबल फॉर एवरीबडी. खंयचे तरी पुराणांतले आनी खंयचे तरी संदर्भ दिवन हांगा अमकेच आशिल्ले तमकेच आशिल्ले, ताका हिस्टोरिकल एविडन्स जाय. पुर्तुगीजांनी देवळां मोडलीं, वायट केलें, आज आमी आनी कितें जर मोडून थंय दुसरें कितें बांदपाक जाय हो डिमांड येवपाक शकता. दॅट इज अ प्रॉब्लेम. हां, या सिद्धार्थ बाब, म्हाका क्लियरली एक गजाल जी जाय की ह्या खाणा खुणो किंवा फुटप्रिंट्स हो जो शब्द आसा ताज्यो बाउंड्रीज कितें म्हाका फायनल सांगात. ना, तुमकां कितें तुम्ही आसच्यो? जेन्ना सरकारा कडेन हे स्टेटमेंट पळयतात, ह्या खाणा खुणाच्यो बाउंड्रीज कितें? कितें आसच्यो रादर कितें ते दॅट गव्हर्मेंट हॅज टू क्लॅरिफाय कितें आसच्यो. सी लेट अस अज्यूम अ प्लेस ऑफ वर्शीप हॅज बीन डिमॉलिश्ड by Portuguese rule. Now, if it is possible to reconstruct there, if there is enough evidence, then should it not be done? Answer is yes. But if a place of worship of another religion has come in its place, then the question comes is what is to be done. Now, this thing can be done only by way of a negotiation, or Hindus should be magnanimous, or whoever, even Muslimanचे सुद्धा place of worship मोडले असे एक दोन कडेचे incidents आसा. They should be magnanimous to show that yes, you allow us to construct at a close by place where both the place अशा तरेचे हार्मोनियस हे घेवनूच आमकां फुडें वचचें पडटलें. द आन्सर टू सी आय फॉर एन आय विल मेक whole world blind. So just because they have broken down, answer can't be that I will also break down. You have killed 2 people from my side, so therefore in reply, no, I will prosecute you for doing that. But आणि दुसरी गोष्ट म्हणजे दो पोर्चुगीज, सी वी हॅव नो हेट्रेड टुवर्ड्स पोर्चुगीज पीपल or Portuguese cuisine or their this. Those who have oppressed us have died and gone because it is 60 years now. ज्यांनी atrocities केलं तो काय 10-8 वर्षाचो काय असतो ना, ते सगळे मरून गेले. तर एखादं खंयचो कोण चुकून आर्मी मॅन खंयचो उरला जाल्यार गोष्ट वेगळी, बट मोस्ट ऑफ देम हॅव. सो वी हॅव नो पर्सनल एनिमिटी or grudge with anybody. We only want symbolic actions to give lessons to our future generations, or to leave an example to our future generation that these are the things wrong that has happened to us. See to it, live life in such a way that these things are not repeated. ओके विजय बाब, व्हेरी क्विकली फायनल, तुमकां सरकारा कडच्यान अपेक्षा कितें ह्या विशयाचे? सरकारा कडल्यान ह्या अपेक्षा काय घेवच शकना, कित्याक हो अपयशी सरकार. आणि दुसरें म्हणटा ते आतां हेंच्यांनी म्हणटा खुणां म्हणटा पळय, ही बुकां वयली खुणां सुद्दां आसा. जेन्ना सिवील कोड लॉ हो आतां अख्ख्या देशाक लागू करपाचे आहात. आतां गिरिजान म्हटलें की पुर्तुगेजांनी अत्याचार केले, हे केले ते केले, आमी मान्य करता. आनी तेंच्या काळान जे फ्रिडम फायटर आसले हांगा ते रस्त्यार येयल्ले आहा, तेंकां पयलीं तुमी केन्ना बरें हे करतले, तेंचे कितें जे फेसिलिटी आहा ते दितले, हे अशे खुबशे. So not that I want to disturb you, पण म्हाका एक सांग, आता पोर्चुगीजाचे हांगासर खुणा आसा. नेपाल वॉज नेवर रूल्ड, थंय कायदे नात.
See, those countries which were not governed, there are no laws or no good laws or not civilized laws. It's a very Japan. You take for example. Okay. So many हांव other तेच countries. म्हणटा, हांव Laws म्हणटा are there कितें, everywhere. जे गोंयांक सध्या गोंयकार तळमळटात कित्याक तेचेर लक्ष घालून ओके. आता तुम्ही बांदतले हे बांदतले ते बांदतले त्यांच्याकडे बजेट आसा इतलो बरें फायनल सध्या गोवा पहिली या हितून आसा, डेप्थान आसा. फायनल हांव इतल्या हो प्रश्न जो विजय बाबान काडिल्लो की प्रायोरिटीज कितें की ते म्हणटात की उदक ही प्रायोरिटी जी गोंयकाराक मेळना ती लायट ही प्रायोरिटी काय तुगेले हे जे विशय आहात त्यो प्रायोरिटीज ह्या हाजेर हांव फायनल वर्ड्स बिझनेसाचे Business related, ऑन दीस लोकांक फायनल वर्ड्स road सारखे ना. येस फायनल वर्ड्स गिरिराज या 2-3 गजाली म्हाका दिसता आसा. Quickly. एक म्हणजे एकूच की हय गोंयकारांक जे बाकीचे आसा म्हणजे अशें न्हय की बाबा सीएम सकाळीं उठटा देवळाचेर स्टेटमेंट दिता दनपारां स्टेटमेंट दिता. दीस वॉज अ स्टेटमेंट एट अ पर्टिक्युलर इव्हेंट. दुसरे हांवें जशें म्हणलें खाणा खुणो म्हणजे आज लास्ट टायम तुज्याच डिबेटीचेर सांगिल्लें की खंयचीच बाबा एक थंय आनी कसले तरी स्ट्रक्चर आसा ते मोडपाचें केन्नाच उलोवना. तशेंच जेन्ना मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर जेन्ना 40 कोटी वयर दिता फॉर ओल्ड गोवा रिज्युविनेशन तेन्ना उलयना. सो म्हाका दिसता खंयच्याच धर्मा कडेन भेदभाव जावना. इवन आज जेन्ना G20 लोक पणजे येता तेन्ना आज डेकोरेशन जावना अरावंड अदर रिलिजियस स्ट्रक्चर्स. सो हे कितें खंयच्यान कम्युनिझम येता. आनी दुसरो जसो सिद्धार्थ बाबान विचारले पोर्तुगीज येवच्या पयलीं आमी आशिल्ले आमी आजूय आशिल्ले म्हणजे काफ्रियल ना जाल्यार आमी बटर चिकन खावपाचे. सो म्हाका दिसता हें जें आसा की पोर्तुगीज नाशिल्ले जाल्यार आमी मरून वचपाचे. ही म्हाका दिसता जेन्ना आमी खाणा खुणो म्हणटा तेन्ना आमी इतलेंच म्हणटा की हातकापरो जो खामो आसा हातकापरो खामो ओल्ड गोवा तो आसपाकूच जाय. तो मिटोवपाचो ना पण ताची खरी हिस्ट्री सांगपाक जाय. आनी इतलेंच तुमकां सांगता हांव की कोलोनियलिझमाक सेलिब्रेट करूं नाका काँग्रेस Okay. आसूं किंवा आप आसूं की शेवटाक तुमी भांगराचो सुद्दां जर पिंजरो बांदलो तो भितर आशिल्लो पक्षी आपले फ्रिडमूच सोदतलो. ओके इतलेंच सांगता. ओके Divert विजय करनाका, बाबा divert कम्प्लिटली आउट ऑफ टाइम. विजय बाबा कम्प्लिटली आउट ऑफ टाइम. करनाका. विजय बाबा कम्प्लिटली आउट. हांव Girish इतल्याचें has सांगता always- म्हाका दिसता एक गजाल सगळे मान्य करतले की वसाहतवादाचे उदात्तीकरण जावपाक शकना ते कोणूच करना. आनी त्याच बरोबर इतिहासाचे विद्रुपीकरणय जावपाक जायना. आय थिंक ह्यो दोनूय गजाली म्हाका दिसता ह्या पॅनला सगळे जाण मान्य करतले की वसाहतवादाचे उदात्तीकरण आनी इतिहासाचे विद्रुपीकरण हे दोन गजाली करनासतना जर सगळी गजाली चल्ल्यो जाल्यार म्हाका दिसता प्रत्येक पक्ष हांगा ज्यो येवन गजाली सांगता त्यो प्रत्येक घटका मेरेन पावतल्यो. हांव इतल्याचें थांबता. गिरिराज, विजय, रामराव बाब, सिद्धार्थ बाब, थँक्स अ लॉट फॉर पार्टिसिपेटींग. पळयत रावात प्रुडंट. नमस्कार.